आयच्या दुसऱ्या वाचपान हे फारिजेव जेजू कडेन वचून एक खुणा मागतात. तांणी जेजून केल्ली कितलीशींच अचोर्यां विस्मितां पळयल्लीं आसात, पूण ना, आनी एक खुणा ते मागतात. तेन्ना जेजू तांकां म्हणटा, जोनास प्रवादाचे खुणे बगर दुसरी खुणा तुमकां मेळची ना. पूण मातेवाच्या वांजेलान ती खबर सांगल्या, तीच लुकाच्या वांजेलान सांगला, पूण मातसो फरक आसा. मातेवाच्या वांजेल आज आमी आयकलो, तातूंत कितें म्हणलां, जेजू म्हणटा, जसो 3 दीस जोनास तीव माशेच्या पोटांत 3 दीस आनी 3 राती आसलो, तसोच मनशाचो पूत 3 दीस आनी 3 राती भुंयच्या पोटांत आसतलो. जेजू 3 दीस आनी 3 राती नासलो. शुक्रारा तो सुमार 3 वरांचेर दनपारां ताणें प्राण सोडलो. मागीर ताची कूड फोंडांत दवरतासर सांज जाली. शुक्राराची एक रात, शेनवारी एक दीस, शेनवाराची रात, आयतारा सकाळीं तो फोंड रितो आसा. म्हणटच जेजू 2 राती, 1 दीस आनी थोडी वरां भुंयच्या पोटांत आसलो. तें आमकां गरजेचें न्हय. गरजेचें हें, आमी त्या फारिजेवा भाशेन देवा कडेन खुणा मागता न्हय. तूं म्हाका हें कर, हांव तुका हें करता. जसो देव म्हणजे पसरकार. जेन्ना आमी पसऱ्यान वेता, पसरकाराक म्हणटा न्हय, म्हाका तें दी, हें दी, हें दी, तो दिता आनी आमी ताका फारीक करता. आनी ताचे कडेन जर ना, तो केन्ना म्हणटा ना, म्हणटा ना जाल्यार तुमकां तो हाडून दिता. मागीर हांव तुका दिता म्हणटा. देव पसरकार न्हय. देवा कडेन आमी म्हणूंक जायना, तूं म्हाका हें दी, हांव तुका हें करता. ना, देवा कडेन आमी शरणां वचूंक जाय. सरेंडर म्हणटा आमी इंग्लिशीन, खालतीकायेन देवा कडेन. जेन्ना आमचो हिंदू लोक मंदिराक वता, तुमी पळयलां आसतलें, ती साश्टांग पडटा, म्हणजे अशें सामकें जमनीर पडटात. जशें कश्टांच्या शुक्रारा पाद्री साश्टांग पडटा, वा वर्दीच्या दिसा अर्द मेळटले दियाकून जमनीर साश्टांग पडटात, तशें ते हिंदू मनीस साश्टांग पडटात. म्हणजे हांव तुजो आसरो घेवंक आयलां, तूंच म्हाका सांबाळ, हो ताजो अर्थ. आमी देवा मुखार तशें साश्टांग पडूंक जाय. आमचें जिवीत ताच्या हातान सोडूंक जाय, आनी तोच आमकां सांबाळटलो आनी राखतलो.